नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रमाणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। GMR कॅसिनो आणि गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क मेळून 738 कोटींचो घोटाळो। आमदार विजय सरदेसायाचो विधानसभेत आरोप। न्यायालयान चवकशीची केली मागणी। गोंयांत हिंटरलँड पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकाराचो यत्न चालू। हिंटरलँड पर्यटन धोरण रोखडेच करतले तयार। मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। पाच ऑगस्टाक म्हादयेचेर सुनावणी शक्य। आमदार रेजिनाल्ड हांच्या लेखी प्रश्नाक उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची जाप। मेर्शे जंक्शना वयल्या सिग्नलाचो प्रश्न करता सुटावो। PWD आनी ट्रॅफिक निरीक्षकाक पळोवणी करून काडपाक लायता उपाय। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। 60 दिसाचो नुस्तेमारी बंदी काळ सोंपलो। फाल्यांच्यान ट्रॉलर वतले दर्यांत। गोंयकारांक मेळटले ताजें नुस्तें। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा विरोधात खासदार विर्यातोचो संसदेत आवाज। पश्चिम घाटाच्या सुरक्षे खातीर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवपाची केली मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। फाटल्या 3 दिसांत GMR कॅसिनो आनी आतां इंटरनेटा खातीर पयशांचो गैरवापर केला। ह्या सगळ्यांचो मेळून राज्यांत 738 कोटींचो घोटाळो जालो असो आरोप गोवा फोरडाचे मुखेली विजय सरदेसायान केला। गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवेवयल्यान गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे विधानसभेत आमने सामने। गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काक 2027 मेरेन मुजतवाड आनी 182 कोटी दिवन सरकारान घोटाळो केला। GMR कॅसिनो आनी आतां गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्काक मेळून 738 कोटींचो घोटाळो जाला असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर विजयान न्यायालयीन चवकशेची मागणी केल्या। UTL म्हणटा ती सेम आमकां जी वेव म्हणून आमकां लोकांक विकता कनेक्शन। कितले जाणांक विकता आनी कितले पयशे तुका मेळटा? दिले मरे तुका कितले लोकांक दिता रे? कितले लोकांक कितले पयशे तुका मेळटा? एज ऑफ डेट सरकाराक कितले मेळटा? तुका न्ही, सरकाराक रे। एज ऑफ डेट कॅल्क्युलेशना प्रमाणे 12 कोटी मेळिल्ले आसा। तो म्हाका कितें मेळा, सरकाराक कितें मेळा, कितें मेळटा तें सांगता। ह्या जगान आसता तुका कितें मेळटा तें सांगता लास्टाक। स्पीकर सर, एक मिनिट। स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्या कडच्यान ताणें 2019 मागलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट। ताणें म्हणलें कॉन्फरन्स ऑफ कॅबिनेट जाय। मुखेलमंत्र्यान कॉन्फरन्स घेतलें ना, डायरेक्ट सायन मारली, हाका काडलो, सायन मारली आनी एक्सटेंड केलें। स्पीकर सर, मागीर 2023-24 ही जी 4 वर्सां आहा ती एक टेबल नोट म्हळ्यार कितें लास्ट मिनीट येता ती टेबल नोट हाडून 2027 मेरेन हें एक्सटेंड केलें। स्पीकर सर, टेबलाचेर कितें आसता, जें खावपाचें आसता पळय तें टेबलाचेर आसता। GMRचे टेबल नोट आयिल्ली, ही कजिनोची टेबल नोट आयिल्ली, ही आतां टेबल नोट आयल्या। सो हातून स्पीकर सर 182 कोटी रुपया जे नेटवर्क तुमचेच ताकाच पयशे हे दितात आनी केन्ना मेरेन दितात? 2027 मेरेन। म्हजो क्वेश्चन स्पीकर सर सादो आहा। फायनान्स डिपार्टमेंटान 2022 ऑब्जर्वेशन केलां की हें तुमी करता तें चूक, ही एक्झॉर्बिटंट रेट, हे सबस्टँडर्ड मटेरियल। तुमकां प्रायस वॉटर हावस कुपरान सांगलां। हांव मागता स्पीकर सर ज्युडिशियल प्रोब हाजेर, कित्याक हे 182 कोटी चॅक कर। पयलीं स्पीकर सर GMRक 207 कोटी, ऑनशोर कजिनोक 349 क्रोर्स, आतां 182। 3 दिसांनी 738 क्रोरांची स्कॅमां भायर सरिल्लीं आहा। आनी तूं म्हणटा हांव थंय येवपाचो आहलो, तुजें आनी काडटा भायर। हें आतां पयलें 182 सांग तूं तुजें, आनी 27 मेरेन उठपाची खबरो उलोव नाका। स्पीकर सर, हे एडवान्स लूट मारता ते, आतांची न्ही, एडवान्स फुडें। आनी ते पसून टेबल आयटम हाडून खंयच्याच कॅबिनेट मंत्र्याक खबर ना हे कितें हाडटात ते, आनी हे भशेन केल्लें आहा। स्पीकर सर, हांव मागता हावस कमिटी हातून इन्व्हेस्टिगेट करपाक बेस्ड ऑन फायनान्स डिपार्टमेंट हे ना जाल्यार आय विल एस्केलेट दीस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। स्पीकर सर, ही लूट, ही सरकाराची लूट, ही कॉमन मनशाची लूट,
हे पयशाचे सर्वसामान्याचे आहा हांव मागता ते येडेन विचारल्यार तो बोलती स्टोरी सांगता. स्पीकर सर तो आता तुवें कितें म्हणलें हांव थंय येवपाक सोदतालो. बसून घेयात. हे आन्सर तुजें हे आन्सर बसून घेयात. प्रश्न जालो तुमकां उत्तर स्पीकर द्या. सर एक सादें ताका सांगता जी कॅबिनेट नोट येता ताका फायनान्स क्लिअरन्सूच मेळून येता. ना 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 कॅबिनेट नोट ओव्हर रूल करून आयिल्ल्या. स्पीकर सर कॅबिनेट नोट कॅनॉट कम विदाउट फायनान्शियल कन्करन्स. आरटीआय स्पीकर सर कॅबिनेट नोट सर तुम्ही पैसे खातात. श्री विजय पैसे सर, लूट उत्तर मार दिवाळे. करतात. बसून घ्या. स्पीकर सर पैसे खाता कितें खाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत हिंटरलँड पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात. सत्तरी, दिवचल, पेडणे, काणकोण, सांगे तशेंच सावड्डे ह्या मतदारसंघात पर्यटना खातीर वेंचून काडिल्ली आसा. तेन्ना ह्या पर्यटनाक चालना दिवपी धोरण रोखडेच तयार करतले अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन विचारिल्ल्या प्रश्नाक दिली. स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता. पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अराउंड 81,75,460 आणि इंटरनॅशनल 4,52,702. हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिजम इन स्टेट कितल्या जाणांनी आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज आणि खंयचे तालुकाज गोव्यात तुम्ही हिंटरलँड टुरिजम म्हणून आयडेंटिफाय केला. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय आमचो जो बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा बिचोले मतदारसंघ आसा तो इतलो सुंदर आसा की आमच्या अडवलपाली गांवांत एक हनुमानाचें देवूळ आसा आनी तेचेर कावी आर्टूय आसा. आमचे ऑनरेबल गव्हर्नरान थंय विजीट केल्या. आमच्या साळान एक वन ऑफ द हे शिवलिंग आसा सगळ्यान व्हडलें शिवलिंग आसा. सगळें व्हडलें म्हणना सेकेंड हायेस्ट इन गोवा. तशेंच आमच्या बिचोलेन पांडवा केव्ज आसा लांबगांव. आमच्या बिचोलेन हे नमाजघर आसा. ब्युटिफूल तळें आसा आमच्या वाळशेन. आमटाना डॅम आसा. अशे उत्सव जाता जी वन ऑफ द म्हणजे ते उत्सव पळोवपाक येता. गडे उत्सव साळान जाता. घोडेमोडणी जाता. अशे कितलेशेच आमच्या ह्या मतदारसंघान इतले गोष्टी आसा. आणि हे जर इतले गोष्टी जर आणि आमचे सदांच मुख्यमंत्री म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाचें. आमचे पंतप्रधानजी सदांच म्हणटा मोदीजी म्हणटा देखो अपना देश. सो त्याच्या नंतर म्हाका मिनिस्टराक इतलेच विचारूं जाय हे इतले सगळे जे प्लेसीस आसा सो त्या खातीर तुमी बिचोली मतदारसंघा खातीर हिंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करच्या खातीर तुमी कितें तुमचो रोड मॅप आसा फुडल्या 10 वर्सांक आनी रोड मॅप आसा जाल्यार ते तुमी हाचे कितें एक्शन सुरू केल्ले आसात. इज द नंबर ऑफ टुरिस्ट कमिंग इन टू गोवा जाल्यार आमचो डेटा आमी तांकां ऑलरेडी दिल्लो आसा. जवळ जवळ वर्साक स्पीकर सर ह्याच वर्सा जवळ जवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि 84 lakhs डोमेस्टीक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हाऊस वीच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट एलिक्यूज. आतां तांच्या भितर स्पीकर सर पोस्ट कोवीड द थॉट ऑफ द टुरिस्ट हॅज चेंज्ड आनी ताज्या खातीर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर म्हणून आमी तेन्ना टुरिजम पॉलिसीच्या मार्फत जेन्ना हो सरकार आयलो अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्ना आमी वी स्टार्टेड द पार्ट ऑफ गोवा बियॉन्ड बिचीस. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर हिंदलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा. सगळे हिंदलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावड्डे, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात तो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा. तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदलँड टुरिजम. आतां हिंदलँड टुरिजम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या. एक होमस्टे आणि दुसरी कॅरवन टुरिजम. हिंदलँड म्हणटकर ही नवी गजाल आणि हो हिंदलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागान पर्यटन वाडचें, रुरल टुरिजम वाडचें, जातून इन्क्लुजीव जावचें म्हणजे लास्ट जशें मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागांतल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागान पर्यटन करपाक फुडें वच चल्ल्या. ते करता आसतना बॅलन्स्ड आसचो म्हणजे कल्चर जावं, इथोस जावं, सस्टेनेबल जावचो ह्या विचारान आमी फुडें वतात. म्हादय लवादाच्या निवाड्याक आव्हान दिवपी गोंय सरकाराची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑगस्टाक सुनावणी येवपाची शक्यताय आसा. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या लेखी प्रश्नाक उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें ही लेखी जाप दिली.
कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान 30 जून 2024 दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. कळसा प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची मागणी कर्नाटकाच्या शिष्टमंडळान केल्या. हाचे उपरांत म्हादय वांटोवपा खातीर गोंय सरकारान कसल्यो उपाय येवजण्यो केल्यात असो प्रश्न रेजिनाल्ड हांणी विचारिल्लो. हाका मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ही लेखी जाप दिली. कळसा आनी बंडुरा प्रकल्पा खातीर कसलेच तरेची कामां कर्नाटका कडल्यान सुरू नात. हाका लागून खासा उपाय येवजणेची गरज ना अशें लेखी जापेन म्हणला. कणकुबीन कर्नाटका कडल्यान सुरू आशिल्ल्या कानालाचें काम आडोवपाक सरकार कितें करता असोय प्रश्न आमदार रेजिनाल्ड हांणी केल्लो. म्हादयचें उदक व्हरपा खातीर कर्नाटकाचे जे यत्न सुरू आसात ताचेर गोंय सरकारान कर्नाटका 2 अवमान याचिका घाल्यात. ह्यो सगल्यो याचिका 5 ऑगस्ट सावन सुरू जावपी सुनावणेचे वळेरेंत आसा. म्हादय लवादांतूय गोंयान कर्नाटका आड याचिका दाखल केल्या. मजगतीं म्हादय संबंधी गोंयचे हित सांबाळपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेवपाची सध्या तरी प्रस्ताव ना अशी जाप उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हादयच्या बाबतीत दोनूय राज्यांत आतां मेरेन फकत राजकारण जालां. कर्नाटकान केन्नाच म्हादयचें उदक घुंवडायलां. ताका लागून खरेपणी जानेवारी आनी फेब्रुवारीचे मजगतीं म्हादयची पळोवणी जावपाक जाय आशिल्ली. गोंयचे फकत 2च खासदार केंद्रांत आशिल्ल्यान केंद्र सरकार गोंयाक गांभिर्यान घेयना काय कितें असो प्रश्न कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोन उपरासलो. That we will lose this river. What will be the consequences if we lose this river? Speaker sir, February, March, April, May, flow of this river which comes in the state of Goa, to ason check करपाची गरज हा स्पीकर सर. हांव पर्सनली ते सायडीनसून वयताना आमी स्टॉप जाले 4 सोत्यांचेर आनी 4 सोत्यांचेर फ्लो कांयच ना स्पीकर सर. अशे बारीक 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 उदक फुडें धुकलता जे आमी जे एक बरो प्रेशर एक 1 HP चो पंप लायलो आनी ते सारके हे घातले आनी उदक तशें येता. तितले स्लो प्रेशरान उदक येता फुडें. कित्याक स्पीकर सर कित्याक येता अशें? हांव कोर्टांचें कांयच उलयना. कोर्टान डिस्प्यूट चालूच आहा. कोर्टान एक वाटेन डिस्प्यूट चालू आहा. कर्नाटका काम जोरान करीत आहा. स्टेट व्हडली, MP खूब आहा. आमचे 2 MP स्टेट एदीत धाकटी. वॉट वील बी द कॉन्सिक्वेन्सीस इफ दीस वॉटर कंटिन्यूज लायक दीस? म्हणजे आमी जे उलयता वॉर जातले उदका खातीर. दे वील बी वॉर बिकॉज ऑफ रिवर्स. म्हणजे ही रिवर आपली, ही रिवर तुजी. स्टेटी कडेन झगडटले, प्रॅक्टिकली दाण्यांनी झगडटले. फाटल्या दिसांनी आमचे बशी फोडल्यो. कर्नाटका गेल्ले पळय तेन्ना म्हणजे हिंगासर जेन्ना जेन्ना आमी बोवाड करता एसेंब्लीन आमची बस फोडटा ते कदंबा बस फोडटा. स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां, वेरियस कोर्ट ऑर्डर, ट्रिब्युनलाची ऑर्डर, सुप्रीम कोर्टान केस चालू आहा, पूण खंय तरी आमकां आमी धाकटी स्टेट 2 MP म्हणून आमकां सायडीक दवरल्या काय? मेरशे तशेंच पणजे सर्कलाचेर भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाता. PWD आनी ट्राफीक निरीक्षकाक ह्या जंक्शनाची पळोवणी करपाचे निर्देश दितले अशें मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. मेरशे जंक्शनाचेर बसयल्ल्या सिग्नलांचो वेळ योग्य ना म्हणून आमदार विरेश बोरकारान विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी घातिल्ली. ताका मुखेलमंत्र्यान जाप दिली. जंक्शन आसा हो मेरशे जंक्शन, ते सिग्नल जे आसा ते टायमींग सारके ना. जशें बाकीचे कलिग्सान सांगलें तेंची टायमींग सारकी ना. ते टायमली हें जावपाचो ऑपरेशन तेंचो जो आसा तो दुसरे सायड म्हणजे हे सायडीच्यान अदर सायड सांताक्रूजच्यान वयर येता असो जाता, क्रॉस जाता पळय तो सिग्नल कळना. हे सायडीच्यान सिग्नल कळना, अजून पर्यंत कळना. कित्याक ते सिग्नल सगळे वांगडा लायल्या. ते सेपरेट सिग्नल घालपाची गरज आसा स्पीकर. आनी स्पीकर लास्ट पॉयंट, आमी जेन्ना पणजे येता, पणजे जेन्ना सर्कल आसा, पणजे KTC कडेन सर्कल आसा, जे खांबे अटल सेतूचे खांबे आसा तो व्हडलो सर्कल केला स्पीकर. तो कांयच कळना. ते टोटल कन्फ्युजन जाला. थंय सिग्नल कितें तरी घालपाक जाय जे करून स्टॉप जावन परत गाडी येतल्यो त्यो. ट्रॅफिक पुलीस आसा तेन्नाच ऑपरेशन सारकें जाता, नाल्यार जायत ना स्पीकर सर. सो खंय ना खंय थंय तो जो हें आसा जंक्शन आसा पणजेचो जंक्शन, मेन जंक्शन, आतां त्या जंक्शनार कितले ट्रॅफिक जाता. आतां तुमी रिसंटली ते बोवा जालो म्हणून थंय हें जाल्लें, खणकुलां पडलेली. आतां थंय पेवर्स घातले. आतां ते पेवर्स केन्ना येतले केन्ना वयतले खबर ना. पूण तो थंय पासून ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक सिग्नल्स म्हाका दिसता गरज आसा थंय. आनी म्हाका दिसता सीएमान हेजेर सांगपाक जाय. सहसा ट्राफीक लोड खंयच्या रोडाक कितें आसता ताज्या प्रमाणे तांचो टायमींग एडजस्टमेंट आसता. आतां हेवी ट्राफीक लोड जो आसा इट इज फ्रॉम द पेंजीम टू बांबोलीम आनी भितरल्या वयता तेजो ट्राफीक लोड कमी आसता म्हणून तेजो टायमींग कमी दवरता. बट तरी सुद्दां बाप विरेश बोरकार हाणेंय सांगलो
म्हणून हांव म्हाज्या ट्राफीक हे जो आसा पळय न्ही PI ट्राफीक हेका तोय बी आहा पळय न्हू ते चॅक करूंक लायता. तांणी सांगलें ते एके सायडींतल्यान दिसना म्हणटा तें कितें लेवल अप करून तो विशय जो आहा तांणी मांडला. हाजेर हांव सिरियसली म्हज्या म्हणजे PWD आनी ट्राफीक ह्या दोगांयकूय वर्किंग करून ताजेर सोल्युशन काडपाक. सध्या कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस संसदेत गोंयचे प्रश्न पोड तिडकीन मांडीत आसा. डबल ट्रॅकिंगे विरोधात पश्चिम घाटाच्या सुरक्षे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक पाळो दिवपाची मागणी विरियातोन केली. शेती आनी खण वेवसायाचेर तिगून आशिल्ले गोंय आतां पर्यटनाचेर निबून आसा. कोळशाक लागून गोंयांत डबल ट्रॅकिंग हाडली जाल्यार सैमाचेर हावळ येतलो. CRZचे उल्लंघन करून RVNL गोंयांत डबल ट्रॅकिंग हाडपाक सोदता असो आरोपूय विरियाटोन केलो. We are dependent on tourism. After 1961 liberation, the three main occupations were mining, agriculture and tourism. Because of some wrong policies, somehow agriculture is on the wane. Despite nowadays giving credit to the youth clubs, to also the agriculture department of Goa, which is trying their best, and also organization NGOs like Goinche Fulle Pilge Khatir who are working to revive agriculture in Goa. Otherwise, we are dependent of the produce in the neighboring states of Karnataka. Now, despite all these efforts, mining in any case, there is a bend. So we are looking at the only organized sector, that is tourism. But when we are transporting coal through railways, coal is detrimental to the survival of tourism. Coal is responsible for the environmental destruction. It is causing destruction of the fields, of the rivers. It is affecting the business of the fishermen. Now, railways, especially RVNL, Rail Vikas Nigam, they are concentrating on laying a double track in Goa from Thinaigat to Vasco da Gama. Now what is happening is this double track is being laid in residential areas, through agricultural lands, through CRZ zones, in violation of CRZ rules. The Supreme Court, Honorable Supreme Court has passed strictures in which they said double tracking in Goa is of no additional revenue. There is no logic in it because double tracking through Goa is going to destroy the wildlife sanctuary, national parks. It's totally detrimental to the environment. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोरोनाचो एकूय दुयेंती सापडूंक ना. 59 जाणांची कोरोना तपासणी जाल्ली. सगळ्यांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयल्यात. हॉस्पिटलांत तशेंच होम आयसोलेशनांत लेगीत एकूय दुयेंती ना. एक्टिव्ह केशींचो आंकडोय शुन्याचेर पावला. बेतूल उपरांत सनबर्नाचे वारे आतां वेर्णा पावता असो दुबाव थळाव्यांक पडला. बूक माय शोचे कर्मचारी वेर्णा उद्योगीक वसाहतीत संशयास्पद सर्वे करतना दिश्टी पडले आनी लोकांक दुबाव पडलो. बेतूल सनबर्नाचे वारे थंड जाल्या उपरांत सनबर्नाची झुळूक आतां वेर्णा पावलीशी दिसता. सनबर्नाक दक्षिणेच्या लोकांनी पोट तिडकीन आदीं सावनूच विरोध केल्लो. ग्रामपंचायतींनी लेगीत सनबर्ना विरोधात थाराव मांडले. लोकांक नाका जाल्यार आमी सनबर्न दक्षिणेत हाडिना अशें पर्यटन मंत्र्यान विधानसभेत आश्वासन लेगीत दिले. मात तरी आसतना खंय तरी सनबर्नाच्यो टिकेटी घेवप चालू आसा अशी चर्चा रंगताली. सनबर्न आयोजना शिवायूच कोण टिकेटी विकता अशें दिसल्यार टिकेटी विकप्यांचेर कागाळ करची अशें थेट आव्हानूय मंत्र्यान दिल्लें. मात आतां वेर्णा उद्देगीक वसाहतीत बूक माय शोचे कांय कर्मचारी जमिनीचो सर्वे करतना निदर्शनाक आयले. विचारल्यार आमी जागो विकत घेता आनी शुटिंगो करता अशी सफाई दिल्ल्यान लोकांक दुबाव आयलो आनी हो सर्वे सनबर्ना खातीरूच आशिल्ल्याचो लोकांनी दावो केलो. दोग जाण बूक माय शोचे IDC वेर्णा इंडस्ट्रियलाचे ऑफिसर आज येवन हांगा तांणी जागो सगळो सर्वे केला. आतां जेन्ना आमी ताका कन्फ्रंट केलो तेन्ना तो बूक माय शोचो मनीस सांगता बाय नेम अमित जाधव की आमी हांगा सर्वे करपा आयल्या म्हणून. जेन्ना आमचे
बाब अरविंद हाणें तांकां प्रश्न केलो की बाबा बूक माय शो तो पयलीं म्हणटा आमी जागो घेवपा आयला. सो ताका विचारलें बाबा तूं कसली इंडस्ट्री घालता, कित्याक बूक माय शो म्हणटा शो बूक करपाच्या धंद्यान आहा. सो दीस वॉज अ कॉन्स्पिरसी आनी बॅक डोरांतल्यान हो IDCचो चेअरमॅन आनी टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे पळय काल सांगतालो की लोकांनी FIR करची म्हणून. काल ताजे कडेन डिमांड केलें की सो मोठा हांचेर FIR रजिस्टर कर. आज सिद्ध जाल्लें आसा की हे बूक माय शोचे अधिकारी आनी IDCचे अधिकाऱ्यांनी आज वेर्णा जी SEZ जागो आसा तो येवन ताणें आज सर्वे केला आनी सनबर्न हे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सावथ गोवा येता हे कन्फर्म जाला. मिली भगत आसा आनी हे सरकाराचे म्हाका दिसता बॅकडोर एंट्री फॉर गेटिंग कसिनो ड्रग्स टू सावथ गोवा. And the CM is also supporting this. ताणें कित्याक म्हणलें तो बाबडो म्हजे कडेन आयलो, गव्हर्मेंट वील कन्सिडर. Tourism does not feed Goa the way they claim that. Tourism is feeding all the corrupt people who are doing wrong things. शूटिंग कित करपा सायड चोयताय हूंय. केसो शूटिंग करपा येयलाय ते हिंगा. तेंगे फकत मेक माय शो म्हणटाय ते इट इज समथींग दॅट ते ऑफिसान टिकेट बूक करपाच्यो. केसो म्हूण शूटिंग आनी बिल्डींग बांदपा येयले आनी फॅक्टरी केसो म्हूण घाताय ते. सो इट इज अ टोटल स्कॅम. दिस इज nothing but shifting junk that is happening in North Goa to South and destroying the peace and tranquility of South. The drug menace in the North, we don't require it to come to the South. I'm sorry, the government has failed to the, I don't even say there's a government. There is no government. Tourism Ministeraन रोहन काउंटेन फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगिल्लें की तांचेर FIR करा. ते तर टिकेटी बूक करता जाल्यार आपूण कितें करूं काय म्हणून. वी हॅव नथींग आनी लोकांक FIR फायल करा म्हणटा अपील करता. आयज पळय ते हांगा गोंयान येवन ह्या फ्लॅटवेवाचेर तांकां इतली हिम्मत आसा की इन्स्पेक्शन करपाची. आनी आयज म्हाका दिसता रोहन काउंटेन फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर सांगपाक पडटलें की बाबा आपली चूक जाली, आपणें कितें म्हणलां तें, आनी इमिजिएटली ही शूड स्टार्ट टेकिंग एक्शन्स ऑन दीस पीपल. What about your local MLA who have said that he is not aware of anything? लोकल MLAन जेन्ना पळय म्हणलें की बाबा आपूण मुख्यमंत्री पळय जे सांगता तेजे प्रमाणे आपूण वयतलो म्हूण, तेन्ना आमकां सिद्ध जाल्लें की देर इज समथींग हॅपनिंग गोइंग टू हॅपन इन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड ऑन वेर्ना प्लॅट्यू म्हणून. तेणें म्हणूंक ना की आपूण दिवपाचो ना काय दितलो म्हणून. तेणें स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर दिवंक ना. दॅट मिन्स ही शोज दॅट ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस सिस्टम. गौरांग प्रभू मलकर्णीकारा सेहत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 2 म्हयन्याचो नुस्तेमारी बंदी काळ आयज सोंपता. फाल्यांच्यान नुस्तें मारपाक सुरवात जातली. जून आनी जुलय हे 2 म्हयने नुस्तें मारपाक बंदी आसता. नुस्तेमारी बंदीच्या काळात बोटींचेर काम करपी कामगार आपल्या गांवाक वतात. बंदी उठचे कांय दिसा पयलीं ते परते येतात. बंदीच्या काळात मालीम आनी कुडबण ह्या 2 जेटींचेर ट्रॉलर नांगरून दवरतात. आतां नुस्तेमारी बंदीचो काळ सोंपिल्ल्यान नव्या सिजना खातीर बोटी तयार करपा बरोबरूच जाळांची दुरुस्ती आनी हेर कामां सुरू जातलीं. कांय बोट धंद्यांनी ही तयारी आदींच पुराय केल्या, देखून ते फाल्यांच्यान दर्यांत वतले. जाल्यार कांय जाण आनीक थोड्या दिसांनी आपल्यो बोटी दर्यांत देंवयतले. गोंयांत गोंयकारांक मेळटलें बेगीनूच ताजें नुस्तें. फाटले 7 दीस म्हटल्यार फाटले 2 म्हयने जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्याक गोंयांत नुस्तेमारी पावसामुळे बंद आशिल्ली. आनीक आतां 1 ऑगस्टाच्यान म्हटल्यार फाल्यांच्यान गोंयकारांक नुस्तें ताजें मेळपाचें आसा. जाल्यार फाटल्या वर्साचो समज आमी डेटा पळयलो जाल्यार 6,980 टन मॅट्रीक टन नुस्तें गोंयकारांक कमी मेळयलें. जाल्यार ह्या वर्साक सगळ्या नुस्तेकारांची एक अशी आशा आसा की ह्या वर्साक नुस्तें बरें मेळपाची शक्यता आसा अशी. आनी तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार 104 किलोमिटराचो गोंयचो हो समुद्र आसा. आनीक ह्या 104 किलोमिटराच्या समुद्रान सुमारे 42 ते 43 गांवांनी मोठ्या प्रमाणात नुस्तेमारी जाता. जाल्यार गोंयांत आजून पर्यंत 1,909 सुमार मेकॅनिकल ज्यो बोट्स आसात त्यो रेजिस्टर जाल्ले आसात. तशेंच 318 सुमार सादी होडी रेजिस्टर जाल्ले आसात. आनीक तशेंच 450 सुमार मोठी ट्रॉलर्स रेजिस्टर जाल्ले आसात. ह्यो सगळ्यो ट्रॉलर्स मेळून 42 ते 43 अशे प्रमुख अशे गांव आसात. त्या गांवांनी नुस्तेमारी मोठ्या प्रमाणात जाता. गोमंतका खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरीश गांवकर. ज्या सुवातेर गरज आसा त्याच सुवातेर संबंधीत अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून स्पीड ब्रेकर घालतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभा वेळार दिलें. बाणावले मतदारसंघात अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी आमदार वेंझी वेगसान केल्ली.
गोंयांत अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा, देखून स्पीड ब्रेकर घातल्यार अपघाताचे प्रमाण उणें जातले। ताका लागून स्पीड ब्रेकर घालपाची मागणी आमदार वेंद्री विएगस हांणी केल्ली। तशेंच बांबोळे खुर्सा कडेन रमलर्स घालपाची मागणी आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस आनी विरेश बोरकार हांणी केल्ली। उपरांत हेर आमदारांनी हो प्रस्न उखलून धरलो। जे स्पीड ब्रेकर मिसिंग आहे ते स्पीड ब्रेकरा जे कामां करपाची जी हाय ती आतां सुमार देड ओरोस जालें आम जे जाग्यान सगळे आमकां दिसती पडटा। आम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द हायवेज, आम टॉकिंग अबाउट ऑल इंटरनल रोड्स, नॉट ओनली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, एवरीवेर वेर वी सी स्पीड ब्रेकर घालपाचो प्रोसेस जो आहा तो स्ट्रीमलायन जावपाकूय गरज आहा। कित्याक आतां मुगेले 14 स्पीड ब्रेकर पेंडींग आहाय। स्पीड ब्रेकर हॅज टू बी इन्स्टॉल्ड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आता हायट तुम्ही हे केल्या म्हणटा, हॅज बीन मेन्शन्ड, सो एक्झिस्टिंग खूब हे एक्झिस्टिंग स्पीड ब्रेकर आहा जेचे हायट खूब व्हडले आहा, लायक हम्पबॅक यू नो, सो तेय ओल्ड स्पीड ब्रेकर आहा तेय एक्झिस्टिंग एज पर एक्झिस्टिंग रुल्स तेय खाला हाडचे म्हणून मागणी म्हाजी। आमी रामलाजांचे उलयताय स्पेसिफीक तांकां एक स्पेसिफिकेशन आहा, दे हॅव नॉट मेंटेन। हांव तुका दोन वस्तू सांगता। बाळ्ळी आमगेलो कंटेनर डेपो आहा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तुकाय खबर आहा, ते एम्प्टी कंटेनर्स जेन्ना वयताय बाळ्ळी आनी कुंकोळे, म्हाका सदां आमगे सरान दिगंबरान सांगलें ते सायडीन बिल्डींग घालताय म्हूण हांव, बट तांकां रातीको न्हिदो मेळना कांय ना, साक जाम जावन वयताय। आनी दोन स्पेसिफीक केस, दोन विक्टीम हांवें म्हगेल्या फातोरपाक, आनी ते गोवान तेगेले बायले गोवान म्हाका स्पेशली आज सांग म्हण आग्नेल म्हण तेणें, तेगे बायल आज घरा आहा बिकॉज ऑफ दीस रमलर्स, शी हॅज गॉट अ स्पायन आखें हें जावन ती इज इनसायड, सो सम प्रिकॉशन हॅव टू बी टेकन। और एक शिल्ली आहा एक हितू मोठे आहा एक ल्हान आहा, शिल्ली आहा तो। महामार्गाचे स्पीड ब्रेकर घालपाक परवानगी ना, मात स्पीड ब्रेकर उबारपाची प्रक्रिया 6 म्हयन्यां सावन चालू आसा। हे काम वेगान जावपाक ॲप हाडपाचो विचार सुरू आसा। ज्या जाग्यार स्पीड ब्रेकराची गरज आसा थंय संबंधित अधिकाऱ्या कडेन चर्चा करून स्पीड ब्रेकर घालतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिले। स्पीड कंट्रोलान उरपाक जाय हाजो धरून आमकां IRC 99/2018 हातूंत निलेशान सजेस्ट केल्ल्या त्या प्रमाणे चेंजीस जर कितें जाले आसत आतां मार्चांत जाल्यार ते चेंजीसूय कन्सिडर करून आमी ज्या जाग्यार स्पीड ब्रेकर अकॉर्डिंग टू कायद्यान जायो त्या जाग्याचेर स्पीड ब्रेकर्स म्हणजे सगळ्यांची आमी इंजिनियराच्या पेक्षा सुद्दां आमदार खूब बरी सजेशन दिवपाक शकता टॅक्निकली। एल्टनान तर सारकें म्हणजे तेजी हायट कितली आसची पासून कितें पर्यंत हाजी सगळ्यांची सजेशन्स दिल्या। बट हाजें जें म्हणजे आमचें रोड इंजिनियरींग जे आसा पळय न्ही हें कन्सिडर्ड करून आमी हाजो सगळ्याचो विचार करता। म्हणजे 6 म्हयने सहज वयता ओके, बट तरी सुद्दां हांव पळयता की ॲप बेज कितें तरी काडून सगळ्यांनी ताजेर अपलोड करप ऑटोमॅटिकली आपली परमिशन्स आनी तितून फास्ट ट्रॅक करपा खातीर पळयता। बट युनिफॉर्मिलिटी स्पीड ब्रेकरांची दवरता ताका पेंटींग आनी सायन बोर्ड हे कंपल्सरी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आता पळोवया पक्षी आणि सैमाचे सोबीत सुंदर नाते दर्शवपी हो व्हिडिओ। ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।